नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। यासीन भटकळ पणजे रावन गेलो, स्फोटकांचेर केले प्रयोग, पाकिस्तानी आकांतवाद्या वांगडा भोवलो गोंय, जर्मन बेकरी वेलो ब्लास्ट केलो प्लॅन, प्रुडंटाचो एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट। महादय लवादान उदक मलप्रभेन भरू नका म्हणला, काम बंद करपाक न्हय, कर्नाटकाचो युक्तिवाद, दिगंबर कामतीन एनओसी दिल्यार ती जाहीर करची, काँग्रेसीच्या मुख्यमंत्र्यांक आव्हान। स्पेशल मॅरेज ऍक्ट बेकायदेशीर अधिसुचोवणी रद्द करची, आयरिश रॉड्रिक्साची राज्यपालाक मागणी, गोवन्स फॉर गोवाचे अधिसुचोवणे आड कोर्टान वचपाची तयारी। काँग्रेस आमदार माविन गुदिनो कडेन बेकायदा आनी बेहिशोबी मालमत्ता, काँग्रेसीचो आरोप, गुदिनोच्या मालमत्तेची चौकशी करपाची मागणी। आय लीग सर्तीन युनायटेड स्पोर्ट्स क्लबान चर्चिल ब्रदर्साक 2 गोलांनी हरयले, चर्चिलाचेर सर्तींतल्यान भायर पडपाचें संकट। आणि 11वी राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स सर्तींत 500 वयर चले चलयो वांटेकार, आयतारा सकाळी 7 बांबोळे स्टेडियमार सर्त जातली सुरू। खबरो विस्तारान। खापो आकांतवादी यासीन भटकळ 2दा गोंयान आयिल्लो, तो पणजे रावलो, स्फोटकांचेर प्रयोग केले, इतलेंच न्हय तर 2 खतरनाक पाकिस्तानी आकांतवाद्यांक घेवन तो गोंय भोंवलो। ही माहिती एनआयएन भटकळा आड घाल्ल्या आरोपपत्रांत दिल्या। पुण्यात जर्मन बेकरी वेल्या बॉम्बस्फोटाचो प्लान तांणी गोंयांतच तयार केलो। तेरा जुलै 2011 ह्या दिसा मुंबई जाल्ले बॉम्बस्फोट यासीन भटकळ, असादुल्ला अख्तर, तहसीन अख्तर आणि पाकिस्तानी आकांतवादी वक्सान घडोवन हाडिल्ले। जवेरी बाजार, ऑपेरा हाऊस आणि कबूतरखाना ह्या वाठारांत तांणी बॉम्बस्फोट घडोवन हाडिल्ले असो दावो यासीन भटकळा आड दाखल केल्ल्या आरोपपत्रांत एनआयएन केला। हे बॉम्बस्फोट जाले उपरांत इंडियन मुजाहिदीनाच्या आकांतवाद्यांक धरपाक वेगवेगळे चौकशी एजन्सींनी नेटाचे यत्न सुरू केल्ले। दरभंगा बिहारांतल्यान जायत्या आकांतवाद्यांक नोव्हेंबर 2011 अटक केली। ह्या वेळार यासीन भटकळी थंयच आसलो, मात पुलीस थंय पावचे पयलींच इर्शाद खान उर्फ चाचा वांगडा ताणें चेन्नई पळ काडलो। इर्शादाक चेन्नईन अटक जाली, मात यासिनान परतून कूस मारली। चेन्नईच्यान यासीन उत्तर प्रदेशान पावलो, मात खंयच्याच सुवातीचेर तो चड दीस रावंक ना। एका सुवातीवेल्यान दुसऱ्या सुवातीचेर भोंवत भोंवत तो गोंयान पावलो। डिसेंबर 2011 यासीन गोंयान पावलो। महम्मद सय्यदाच्या घरा तो रावतालो। ह्या महम्मदाचे पणजे बस स्टँडा लागसार बुटांचो पसरो आसलो। अटक जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान यासीन गोंयान पाविल्लो, मात गोंयान पावल्या उपरांत तो रोखडोच कामाक लागलो। आकांतवादी कारवायो करपा खातीर ताणें इम्तियाज ह्या नांवाच्या मनशाक तयार केलो। वकस हो पाकिस्तानी आकांतवादी आनी असादुल्ला अख्तर गोंयान आसात ही खबर यासिनाक मेळ्ळी। इंडियन मुजाहिदीनाचो ज्येष्ठ कमांडर रियाज भटकळान वकस, ताबरेज आनी यासिनाची बसका घडोवन हाडली। ही बसका जाल्या उपरांत 7 ते 8 दीस यासीन गोंयान रावलो आनी थंयच्यान झारखंड रांचीत पावलो। Yasin Bhatkal's first visit to the state was a short visit, but he understood that Goa is a safe place for him. He left the state after 7-8 days, but a new terror plan was cooked up in a meeting with Bakas and Tabriz. It was planned to target German bakery in Pune. Mukesh Kumar for Prudent. महादय उदका लवादाच्या आदेशा उपरांतूय कर्नाटकान कळसा भंडुराचे काम चालूच दवरला। कर्नाटक म्हणटा लवादान आपल्याक कणकुंबी चलिल्लें काम बंद करपाचो आदेश दिवंक ना, फकत उदक मलप्रभेन भरूं नाका म्हणला। इतले मजगती काँग्रेसीन म्हादयचें उदक वळोवपाक दिगंबर कामतीन एनओसी दिल्या आसत जाल्यार मुख्यमंत्र्यान ती लोकांमुखार हाडची अशें आव्हान दिलां। दिगंबर कामतीन कर्नाटकाक हें काम करूंक मान्यताय दिल्ली असो आरोप मुख्यमंत्र्यान केल्लो। म्हादय उदका लवादाचो अंतरीम आदेश आसूनय कर्नाटकाची दादागिरी चालूच आसा। कणकुंबी वाठारांत कळसा कालवो मलप्रभे कडेन जोडपाचें काम चालू दवरला। कर्नाटकाचो वकील मोहन कतर्की म्हणटा, लवादाचो आदेश अंतरीम आनी सुप्रीम कोर्टाचो निमणो आदेश मेळमेरेन काम चालू उरतलें।
लवादान काम बंद करपाक सांगिल्लें ना. फक्त म्हादयचें उदक मलप्रभेन सोडप ना म्हणला आनी कर्नाटक ताचें पालन करता. कर्नाटकाक लवादान काम बंद करपाचो आदेश दिवंक ना अशेंय मोहन कतरकीन सांगलें. कोर्ट का ऑर्डर में काम तो बंद करने के नहीं है, काम को चालू रहता है. इस जिस टाइम बारिश आता है ना, बारिश से वाटर के पास नहीं आने के लिए वो टेम्परेरी बंद बना के लिए ऑर्डर दिए. इससे जिसमें छोड़ दिए. तो काम चालू काम तो चालू होता है, काम तो चालू रहता है. 31 मई तक है ना कंप्लीट करने की ऑर्डर होता है. उसके पहले हम कर दो जगह में है वो काम करेंगे. म्हादय बचाव अभियानाचो फुडारी राजेंद्र केरकाराक प्रुडंटान हे विशीं विचारलें. ट्रायब्युनलान कितें सांगलां की पाणी वळोवं नाका आनी ताचो उपयोग करूंक नाका. ह्यो दोन गजाली आमी करचे ना आनी आमकां तेंच्यांनी खंयच काम जें आसा हें थारयात अशें सांगूंक ना आनी ताका लागून हें काम जें आसा हें काम चालूच उरतालें, तें आमी बंद करचे ना अशें तेंच्यांनी स्पश्ट केलें. कर्नाटकाचे हालचालीचेर नदर दवरून गोंय सरकारानूय सादूर भुमिका घेवपाची गरज आसा. इतले मजगतीं म्हादयचें उदक वळोवपाक आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन NOC दिल्ली अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान म्हणिल्लें. काँग्रेसीन ह्या विधानाची दखल घेवन दिगंबर कामतीन दिल्ली NOC लोकांमुखार हाडून दाखोवपाचें मुख्यमंत्र्याक आव्हान दिलां. तशेंच बऱ्या वकिलांची टीम नेमून म्हादयच्या केशीन गोंयची बाजू घटमूट करचे म्हूण मागला. We would like to challenge the Chief Minister to make the NOC public because there was no such NOC given by the previous government. जे सरकारान पयलीं चालू केल्ले तेच ह्या गव्हर्मेंटान मुखार व्हेला. हायकोर्ट सुप्रीम कोर्टान फक्त गोंयचो AG आसा, whereas Karnataka is having the battery of lawyers they are keeping ready and still now as per media reports today work is still going on. So we request the government to go full in hand with the legal team. Second thing, please take help of Maharashtra government because Maharashtra also was made party to this because of one of the tributary of Mahaday comes from Chandangarh if I am not mistaken. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे. सरकारान गोंयान लग्न अधिकारी बेकायदेशीरपणान नेमला. ही नेमणूक रद्द करची अशी मागणी ॲडव्होकेट आयरिश रॉड्रिक्सान राज्यपालाकडेन केल्या. तशेंच ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णीक काडून उडोवचो म्हूण आयरिश मागता. गोवा फॉर गोवन्स हे संघटनेनय अधिसुचोवणेक विरोध केला. ह्या अधिसुचोवणे आड कोर्टान वचपाची शिटकावणी हे संघटनेन दिल्या. सरकारान कांय म्हयन्या फाटीं खासा लग्न कायद्याची अधिसुचोवणी काडिल्ली. ह्या कायद्या खाला गोंयान लग्न अधिकारी नेमिल्लो. ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णीक काडचो आनी खासा लग्न कायद्याची अधिसुचोवणी रद्द करची अशी मागणी ॲडव्होकेट रॉड्रिगीसान राज्यपालाकडेन केल्या. आयरिश रॉड्रिगीस शेनवारा सकाळी राज्यपालाक मेळ्ळो. I've explained to the Honorable Governor that Atmaram Nadkarni has lost all moral authority to continue as the Advocate General of Goa. Harish Salve's daughter, in her notice of marriage given to the Panji office, has shown the residence of Advocate General as her residence that she was staying here for the last 6 months, which is totally false. It's a false declaration. I've requested the Governor to direct the officers to register an FIR against all those who have made false statements in this case and also against Advocate General Atmaram Nadkarni for his dubious role in this whole matter. दुसरे वटेन गोवन्स फॉर गोवा हे संघटनेन ह्या कायद्याक विरोध केला. कायद्याचो गोंयकारांक कांयच फायदो ना. कायद्याक कोर्टान आव्हान दिवपाची तयारी हे संघटनेन केल्या. This special marriage act I think was brought in to favor somebody. Okay, it does not help Goans as such. Goans for Goa has made are making Goans aware of this issue. If need be, we will take and challenge this law in the court of law because we strongly feel that this special marriage act is not required in Goa. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.